स्मार्ट सिटीच्या कामाचेर परत एकदा प्रश्न. काम सबस्टँडर्ड म्हणून रायबंदरचे थळावे उलयले. सायडीर खंय इंजिनियर नासता. कामगार आपल्याक जाय तशें काम करतात. स्मार्ट सिटी काम कितल्याच टायम जालो रायबंदर चालू आसता. फाटल्या वर्सा जालो, मागीर परत बंद केल्लें, परत तें खोडलें. सो एज अ रायबंदर तुमी तुमच्या घरांत आसा तुमकां कसो त्रास जालो काय तुमकां बेनिफीट जालो? बेनिफीट म्हणल्यार आतां बेनिफीट फुडें कितें आहा तें पळोवचें पडलें न्हू. पूण सद्या आमी त्रासूच काडलेले आहा. आतां 2 वर्सां जालीं हिंगासर काम स्टार्ट केलेलें तेणी, अजून कांय कंप्लीट जायना. आतां आनीक कितलीं वर्सां लागतलीं ती म्हाज्यान सांगपाक जायना, कित्याक कंप्लीट जाता म्हणटा आतां पयलो सद्या आतां तेणी स्मार्ट सिटीच्या अंडर ही स्वेरेज लायन घातलेली आहा. ऑलमोस्ट ती कंप्लीट जाल्या, पूण सारकी फंक्शनल जातली जाल्यार ती म्हाका खबर ना, कित्याक तेची मेन पळय ती बांय मारलेली आहा न्हू, तिका प्रॉब्लेम आहा. ती अजून ताका दर्याचें उदक येयत आहा. कितलेच फावटी तेणी कॉन्क्रीट घालो पूण ताका सोल्युशन ना अशें दिसता, कित्याक हांव नकळो इंजिनियर कितें करता पळय तें. अजून ते लिकेज आहा. दर्याचो पळय लेवल आहा तो आमचो हेजो रस्त्याचो लेवल एकूच आहा. सो रस्त्याच्या लेवलाचेर तें उदक भरोन रावता एवरीडे. पंपींग करून करून भायर काडटा, पूण तरी आसतना नेक्स्ट डे येत जाल्यार परतून रस्त्याच्या लेवलाचेरूच उदक रावता ते बांय मारल्या पळय ती. आनी हें आतां पळय तेणी काम केलां सिवेरेज लायनीचें. सुपरविजन सारकें उणें तेजें. सुपरविजन कांयच ना. हिंगा पयलीं सद्या सायट इंजिनियर नासलेले आनी कितें लेबर करता पळय तितलें सगळें फायनल हिंगासर. आतां हो आतां एक मेन होल हिंगासर आमच्या घराचें म्हजें घर हिंगासर आनी आमच्या घराच्या फुडल्यानूच गेटीच्या फुडल्यानूच तेणी मेन होल डिगींग केलो तेणी. 4 मीटर डीप मारला तेणी आनी 3 बाय 3 मिटर्स तेणी असो मारलेलो तेणी. पूण ते सायडीच्यान कॉलेप्स जावन 5 बाय 5 मिटर्स जालो आनी म्हाजे कंपाउंड वॉलाचे सगळे फाटल्या दिसांनी ते हांवें इश्यू केलोलो तो रेज केलोलो. सगळे फावंडेशनाचे फातर सगळे पडलेले आनी म्हाजे दुरीक कंपाउंड वॉल आहा तो भितर केला, नेमला. आनी ती ताका भायर ती दर्याच्या हेका रस्त्याच्या सायडीक ड्रेन पळय आहा ती भितर गेल्या आनी पोंदाक हॉलो आहा. सो आजून पासून तेणी ते फिलींग कांय सारकें प्रॉपर करूं ना. ती तरी आसतना आनीक भितर देंवता ती. आनी तेणी आतां हे रस्तो करपाक फुडें सरल्या दामोर घालपाक. हांव नका ते पोत्तून आतां ट्रेन भितर वयतकच ते पोत्तून आनीक फोडटले जाल्यार थिंगासर ते काम करपाक. कितले पाटी हांवें सांगलें पूण तरी आसतना ते कान हालयना ते करपाक. तशेंच दामोर घालपाक येयल्या. आनी आतां येन्ना दामोर पडटलो आसलो पूण बारीक बारीक कामां उरल्या पळय ती आतां उक्टावेर जाता. फॉर एग्जाम्पल आतां हो मेन होल आहा पळय तो हांवें सांगलेलें तांकां तेजें लीड आहा पळय तें अशें वांकडें जालेलें आहा. वयलें टॉप लीड आहा पळय तें सारकें आनी इट वॉज पोजींग डेंजर टू द पेडेस्ट्रियन एज वेल एज टू द ट्रॅफीक व्हेकल्स. सो कोणूय बायक पासून तर आपटत जाल्यार ती पडटा पळय तशी. इतल्या वयर रावलोलो तो म्हणजे 8 इंचीस तरी वयर रावलोलो एके सायडीच्यान. सो आतां हांवें ताका सांगलें तुमी दामोर घालता जाल्यार ते पळय तो कसो वांकडो रावलोलो आहा, तुमी अशेंच घालतले. आतां सांगून ते म्हणले PWDन आतां घेतलेलो आहा तो स्मार्ट सिटीच्या ते कडल्यान तेणी PWDन घेतला हो दामोर घालपाक रस्त्याक. सो ते म्हणपाक लागले आमचें काम फकत दामोर घालपाचें, तें काम आमचें न्हू. तरी आसतना हांवें सांगलें तांकां तुमी स्मार्ट सिटीच्या हेका सांगा आनी करून घेया न्हू. ते मागीर केन्ना करतले. आतां ते आयज येयले आनी आयज तेणी ओपन केलें ते रिंग काडलें तेणी टॉप. सो पळोवंक गेल्यार ते लीड तेणी बसयलेलें पळय ते रिंग अर्दे मेन होलाचेर आनी अर्दे रस्त्यार आहा. म्हणजे हाफूच घातलेले तेणी मेन होलाक ते त्या कारणाक लागून ते भितर गेलेले फेजान आनी एके सायडीक वयर सरलेले. आतां तेणी ते रेक्टिफाय केला फॉल्ट. सो आतां ऑलमोस्ट लास्ट इयर 2 वर्सां जाल्यार काम चालू आसा आनी एज अ लोकल तुमकां लास्ट इयर काम आशिल्लें तेन्ना तेंच्यांनी म्हणलेलें स्मार्ट सिटी की अजून काम कंप्लीट जावना उरला, परत रस्ते खणटले म्हणून. आतां तेंच्यांनी म्हणलें की काम जालें की तुमकां एज अ लोकल तुमकां कितें सांगलां की बाबा काम कंप्लीट जालें काय परत खणटले म्हणून अशें सांगलां? ना तशें ते कांयच उलयना. स्मार्ट सिटीचे पळय कोण हिंगासर कामाक येता पळय ते न्हू ते इवन ते कोण आपण इंजिनियर म्हणटा, इंजिनियर नाच ते सगळे कोण ते सुपरवायझर आसता आपण इंजिनियर म्हणटा. आनी कितें ते आमकां विचारलें कांयच सांगोना ते. आतां हेच दामोरच घालतले म्हणून आमकां तेणी क्रिसमसाकूय प्रॉमीस केलें, त्या आदीं प्रॉमीस केलेले आनी त्या तोरी आदीं आनीक प्रॉमीस केलेले. पूण आतां वर्सभर जालें ते घालताच म्हणटा पूण अजून तो दीस येयना आमचो. सो आतां कशें सांगपाक शकता ते आतां कितें करतले ते फुडें. सो आतां जे रस्त्याचें काम आतां तुमकां कितलो टायम प्रॉब्लेम फेस करचो पडलो? आतां 2 वर्सां सुमार जाली आमी फेस करता. डस्ट इतलें डस्ट पोल्युशन जालां आमची भुरगीं 15-15 दिसांनी दुयेंत पडटा. सारको भितर सान मारल्यार इतलो सूप भर एकठांय जाता. डस्ट बारीक फायन पावडर सारको तो आमी इनहेल करता एवरीडे. सो आतां तुमकां म्हणलां की आतां रस्त्याचें काम कंप्लीट जातलें म्हणून. आतां कंप्लीट जातलें म्हणटा कित्याक आतां PWDन घेतला न्हू ते दामोर घालपाचें आनी ते रेडी आहा अशें म्हणटा ते. आनी आतां बारीक कितें कामां उरल्या ती आतां फॉल्ट्स कितें आहा पळय ते रेक्टिफाय करता ते PWD. तुम्ही म्हणलें की हांगा मेन होल मारलेलो व्हडलो म्हणून. हो तुम्ही म्हणलें कंपाउंड डॅमेज, तशें तुमकां घरांत कितें डॅमेज जाल्ली? घराकूय डॅमेज जालें. म्हाज्या घराक क्रॅक्स येयल्या भितर सगळे.
लागल्या इवन म्हाजो कॉलमांक पासून क्रॅक मारला आतां ही पाटी भितर गेला पेज पडलो जाल्यार न्हू कित्याक आमची सॉफ्ट सॉयल ती दर्याची हें जाता माड सगळी कॉलेप्स जाता सायडीच्यान डिगींग करीत जाल्यार एकूच विचारपा तुमकां की ऑलमोस्ट 2 वर्सां त्रास सहन केले आनी आतां स्मार्ट सिटी म्हणजे काम कंप्लीट जालें म्हणून सो तुमकां एक होप आसा की परत आनी खणचें न्ही म्हणून एकदांचें आतां खूब आमचो आहाच परत फोंडचे ना म्हणटे पूण आतां आनीक आतां म्हाज्या फाटल्यानच पळय हेंच पळय दाखय मातशें सकयल हें आतां म्हाज्या शेजाऱ्याचें ऑपोजीट म्हाज्या हावजाच्या तेणी काम केलेलें 3-4 फावटी तरी तेणी फोडले हें केबल घालपाक कसले कसले केबल घातल्या सो त्या टायमाचेर तेणी डॅमेज केलेले तेजे हेजे नोवाचे पायप घरान गेला पळय ते पायप आनी तेन्ना तेणी कितें केलां कोणाक सांगनासतना कोण नासतना बेश्टे ट्यूब हें केल्या घुसपायल्या आनी दवरल्या ते बारीक बारीक लिकेज आहली दिसता ती कांय कळोन आहली पूण ती आतां मातशी हें करून चोक जाली आनी ताका उदकूच येयना म्हण आतां तें ओपन केलें पळय जाल्यार तेणें पिकास कितलेच कडेन मारून ते पायपाक बुराक घातलेले आहलेले आतां हो तो दामोर तर घातलेलो आहलो जाल्यार आतां परतून दामोर फोडूंक पडचो नासलेलो कांयच सो एक असं की काम सारकें केल्लें ना काम केलें पण काम सारकें केलेलें ना सारकें कांयच करूंक ना कित्याक सुपरविजन म्हणटा तें नाच ह्या कामाक इतले क्रोरांनी पळय तेणी पयसो मोडला न्हू पूण सुपरविजन ना कितें लेबर करता पळय तेच फायनल सुपरवायज कांय करना आतां सुपरवायज केलें जाल्यार पळय हो मॅन होलाचो तो रिंग पळय वयलें घालना तें सारकें घालतले आहले न्हू सारकें पोजिशनाचेर घालतले तें अर्दे रस्त्यार घालना आनी अर्दे मॅन होलाचेर घातला सो ते पेजांनी एके सायडीच्यान भितर गेले गाडी वचना फुडें आतां होच दामोर घालो जाल्यार आतां कितें जावपाचें तें परतून फोंडलेले आहले तो दामोर प्रुडंटा खातीर शिरीश कुंकळकार.